नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। दनपारच्या ह्या मुखेल खबरांक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। अफवांचेर गोंयकारांनी विश्वास दवरचो न्ही, फक्त काँग्रेसूच हाडटले स्थिर सरकार, म्हणटा मायकल लोबो। सरकार स्थापनेच्या वेळार राज्यपाल आसपाकूच जाय, निवृत्त न्यायाधीश फेर्दीन रिबेलोन उक्तायले आपले मत। उत्सव सैमाच्या रक्षणाचो उत्सव रानवटी जनावरांच्या सुरक्षिततेचो संवसारीक रानवटी जीव दिसाची समेस्तांक परबी। मोपा जोड रस्त्याचे काम कायदेशीरूच, उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याचे शेतकऱ्यांक स्पश्टीकरण। रशिया युक्रेन झगडे दिसान दीस जाता भिरांकूळ। रशियेन केलो युक्रेनाच्या खेर्सन शहराक वेढो घातिल्ल्याचो आसा दावो। गोंयचो आनी एक विद्यार्थी पावलो सुखरूप। मिशन गंगा खाला भारतीय हवाय दलाची प्रभावी मोहीम। फेसबुक सोशल मिडियाचेर आयिल्ल्यो अफवा आनी तांचेर कोणेच विश्वास दवरचो न्हय म्हणून आवाहन कलंगूटचो काँग्रेसचो उमेदवार मायकल लोबो हाणें केला। आमदार जावचे पयलींच आमदार फुटल्याच्यो बातमी पातळल्या, देखून हांचेर कोणेच विश्वास दवरचो न्हय। गोंयाक फक्त काँग्रेसूच स्थिर सरकार दिवपाक शकता अशें ताणें फुडें म्हटलें। सेकंडली रुमर्स स्प्रेड जायत आहा आनीक 5 दिसांनी म्हाका दिसता रिजल्ट भायर सरतलो। रिजल्ट भायर सरच्या पयलींच रुमर्स स्प्रेड जाता की आमदार फुटल्या म्हणून। आमदार जावंक ना अजुनी, आमदार अजुनी जावंक ना। आनी कोण हो रुमर स्प्रेड करता ते गोंयकारांक खबर आहा। आनी गोंयकारांक जी सोशल मिडियाचेर जी गजाली वयता, स्प्रेड जाता थ्रू व्हॉट्सएप, सोशल मीडिया ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हेचेर बली पडचे न्हू। डू नॉट go as per what comes on that Facebook or on social media. These are not true. And I want to tell all the Goans that ह्या पावटी जे काँग्रेसान उमेदवार दिल्ले आनी आमदार जावन येतले ते कोणूच फुटचे ना। आमी स्थिर गव्हर्नमेंट दितले। वी विल गिव अ गुड गव्हर्नमेंट। By 3 o'clock I think the results will be out. By 5 o'clock we will stake claim to form the next government. Congress party will stake claim to form the next government by 5 o'clock, 5 to 6. तो रिजल्ट 3 पासून भायर सरलो, 3, 3:30 सगळ्यांक सर्टिफिकेटी मेळल्यो, CLP मिटींग जातली आनी आमी लिडर आमचो डिसाइड करतले आनी आमी सोमतो स्टेक क्लेम करतले। सरकार स्थापनेच्या वेळार राज्यपाल रजेर वचपाक शकना। समजा राज्यपाल रजेर गेलो आसत जाल्यार अशा वेळार ताणें आपलो सगळो कार्यकारभार दुसऱ्या राज्यपाला कडेन दिवपाचो आसता। सरकार स्थापनेच्या वेळार राज्यपाल आसपाकूच जाय अशें निवृत्त न्यायाधीश फेर्दीन रिबेलोन सांगलें। सरकार स्थापनेत राज्यपालाची भुमिका ह्या विशयाचेर गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक हे खासा कार्यावळीत रिबेलोन राज्यघटना आनी राज्यपालांची भुमिका ह्या विशयाचेर सविस्तर उलोवप केलें। ह्या वेळार आदोगाद क्लियोफात कुतिनो आनी आदोगाद जयंत मुळगांवकर हांणी म्हत्वाचे उलोवप केले। गव्हर्नर जर लिव्हेर गेलो, गोंयांत आतां इलेक्शनाचो रिजल्ट 10 तारखेक आसा। 12 मेरेन तुवें म्हणलें तशें 12 मेरेन रिजल्ट येतले। 1:30 मेरेन राजभवनाचेर लोक लेटर घेवन उबे रावतले, पूण गव्हर्नरूच ना। See, I think this cannot happen because it is the most crucial time when he is required. And if at that time he is not there, then he abdicates his responsibility. This cannot happen. And if at all he is going out, then there must be alternate arrangements made. There must be some other governor who is should be given charge. जैन बाब तुमकां कितें दिसता? Such a situation जेन्ना गव्हर्नर नसता तेन्ना गव्हर्नर ऑफ फॉर इन्स्टन्स महाराष्ट्रा
would be given charge of the governor of Goa. For that can be एक done. एक पिक्युलियर सिच्युएशन अशें जर जालें की गव्हर्नरच ना अशे वेळार तरी लोक कोर्टान वचूंक शकतले. There can be no vacuum in the post of a governor. ओके. If the governor feels he likes to go for a holiday, he is welcome. But then somebody else must occupy that seat. And that always happens. No post of the governor is either filled in by the Chief Justice of the High Court or by the additional, by a governor from some other state holding additional charge. So there can never be any vacancy. Because that the system of government is that the government, he is the fulcrum. Yes. So you can't remove the fulcrum and say that we are going to sit, I am going to take a holiday wherever he wants to go or whatever it is. There can be no vacuum. The post will always. Earlier they used to appoint for temporary period chief justices. That of course now they are forgotten. Now basically by and large, because perhaps experience is that chief justices don't listen to them, and by and large some other governor from some other state is appointed. Yes. So there can be no vacuum. Yes. आमच्या पर्यावरणीय प्रणालीत जनावरां आणि वनस्पतींचे व्हड योगदान आसा. ते शाश्वत विकासाच्या सामान्य सामाजिक, आर्थीक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक आणि मानवी हिता खातीर लेगीत योगदान दितात. संवसारीक रानवटी जीव दीस दर वर्सा 3 मार्च दिसा मनयतात. हो रानवटी जनावरांच्या तरेतरेच्या सोबीत प्रकारांचो उत्सव मनोवपी दीस. ह्या रानवटी जनावरांचे संवर्धन करपा खातीर कांय लोक हालींसारक भोव प्रमाणात जनजागृताय करतात. ह्या दिसा विशीं तशेंच हालींसारक रानवटी जनावरां लोक वसणुकेत पावपाचे वाडट्या प्रकरणाचेर वायल्ड लायफ एक्टिविस्ट आनी एनिमल रेस्क्युअर बाब चरण देसाय कितें म्हणटात ते पळयात. तशें पळोवपाक गेल्यार वन्यजीव दीस किंवा ग्लोबल वायल्ड लायफ डे जो आसा तो आमच्या खातीर सदांच एवरी डे वी रेस्क्यू वी कम अक्रॉस वायल्ड लायफ. एक्चुअली वी ऑल कम अक्रॉस वायल्ड लायफ एवरी डे. पयलीं कितें जातालें, हाजें काउंटिंग किंवा हाजें नोटींग खंयच जायनाशिल्लें, डॉक्युमेंटेशन खंयच जायनाशिल्लें. खंय तरी गांवांत बिबटो येवन गेलो, लोक इतले ते घेवन बसनाशिल्ले. पूण आतां कशें जाता, लोक इतले इनटॉलरंट जाले की लोक रोखडे फॉरेस्टाक फोन करता, पेपरान घालता, वाघ आयला, हें करा, धरा. सो दॅट इज वन रिजन. नेक्स्ट रिजन इज वन्य प्राणी आमच्या वाठारांत पावना. ताजे पयलीं मनुष्य हो तांच्या वाठारांत, वन्य प्राण्यांच्या वाठारांत पावलो. म्हणजे दोंगरार आसूं, जंगलान आसूं, न्हंयच्या देगेर आसूं, सगळी कडेन आमी घरां बांदली, सो कॉल्ड डेव्हलपमेंट केलो. तर ताका लागून तांची घरां नश्ट जाली. ताका लागून आनी कांय पर्याय ना. ताका लागून आमच्या हातून भितर तांचे येवचें पडटा. कारण अन्नाची गरज ही प्रत्येक अन्न आनी पाणी आनी आसरो हे 3 गरजो जश्यो मनशाच्यो आसा तश्यो वन्य प्राण्यांच्यो आसा. तर तेज्या शोधान ते हांगा पावता. आनी तिसरें मेजर रिजन जे आसा हे ओवरऑल क्लायमेट चेंज. तातूंत भितर काही वन्य प्राणी हे एक्सटिंक्ट जातले किंवा काही वन्य प्राण्यांचो नाश जातलो आणि काही वन्य प्राणी जे आसा हांचे पॉप्युलेशन वाडटले अशें सगळे रिसर्चर्स सांगता. ताकाय लागून अशें जावपाक लागला. म्हणजे तूं जशें म्हणटा की बिबटो, सोरोप हे दिसता प्राणी, पूण जे बारीक किटक बिटक आसता ते नश्ट जाल्ले आसा काही. अशें ही 3 मेन कारणां. मोपा विमानतळ जोड रस्त्याचे काम कायदेशीर आणि केंद्रीय कायद्याच्या कक्षात येता. देखून पंचायतीक हे काम आडोवपाचो अधिकार ना. उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान मोपा विमानतळाक पिडेस्तांक स्पश्ट शब्दांत सांगले. वारखंड नागझर पंचायतीचे सरपंच संजय तुळसकरान जिल्लो अधिकाऱ्यांचे म्हणणे मोपाच्या शेतकऱ्यांच्या कानार घातले. बुधवारा सांजे मेरेन पंचायतीच्या स्टॉप ऑर्डर नोटीसेक कायदेशीर जाप दितले अशें जिल्लो अधिकाऱ्यान लोकांक सांगल्याचे सरपंचान सांगलां. मजगती जिल्लो अधिकारी कार्यालया कडल्यान जाप आयले उपरांत फुडले निर्णय घेतले अशें थळाव्या लोकांनी सांगलां. जो मोपा एअरपोर्टाक लिंक रोड जाता आणि त्या संबंधात
पंचायतीन नोटीस काढलेली आणि नोटीस काढून सुद्धा नोटीस धुडकात काम चालू दवरून एनवायरमेंट कितें डिस्टर्ब केला त्याच्या बद्दल आज आमकां कलेक्टरान एक मिटींग आपोवन ते डिस्कशनाक येयले. कलेक्टरान आतां आमकां आपोवन त्याच्या बद्दल सांगले की ही आमचे काम हा ते कायद्याच्या बंधनात हा, सेंट्रल एक्टाच्या बंधनात हा. आम्ही ते पंचायतीच्या नोटीसी अंतर्गत ते काम बंद करूंक शकना अशें सांगून तेंच्यांनी आमकां आज सांगलेलें हा. म्हणून ते काम स्टॉप जावचें ना आनी त्या नोटीसी बद्दल कितें पत्र व्यवहार आहा कितें लेटर ते आयज आमकां आमच्या पंचायतीक कळयतले म्हणजे तेंच्यांनी सांगून आमकां आयज धाडले. आतां आमकां कायद्याची बाजू धरून ती चॅलेंज करची पडटली ती कितें तें आतां आमकां कितें पत्र व्यवहार करता ती नोटीस आमी स्क्रुटनी करून तेचेर आमी फुडली एक्शन आमची घेतली. रशिया युक्रेन युद्ध दिसान दीस भिरांकळ जायत आसा. रशियेचो अध्यक्ष पुतीन हाणें ह्या युद्धांत आतां मेरेन रशियेचे 498 सैनीक मेल्ल्याचे पयलेच फावट जाहीर केले. रशियन सैन्यान युक्रेनाच्या दक्षिणेकडले खैरसन शहराक वेढो घातल्याचो दावो केला. पूण अजूनय खैरसन युक्रेनाच्या ताब्यांत आशिल्ल्याचो दावो शहराच्या महापौरान ठामपणान केला. युक्रेनाचे दुसरे शार खार्कीव हांगा सातत्यान गोळीबार चालू आसा. ह्या शारांतली थळावी सरकारी कार्यालयां, पोलीस आनी विद्यापीठाच्या इमारतींचेर रशिया सैन्याकडल्यान सतत गोळीबार करीत आसात. रशियन सैन्यान ओझो दर्यावयले मुखेल बंदर आशिल्ले मारियुपोलाक वेढो घातला. तशेंच राजधानी किवाच्या पश्चिम आनी दक्षिणे वाटेनच्या शारांचेर लेगीत रशिया कडल्यान हल्ले सुरूच आसात. रशिया युक्रेनाचो लेग वसणुकेचो टार्गेट करीत आशिल्ल्यान युक्रेनाचे हजारो लोक जखमी जाल्यात. आतां मेरेन युक्रेनाचे 10 लाख लोकांनी युक्रेन सोडून हेर देशांत आलाशिरो घेतला. तशेंच युक्रेनाचे खूब सैनीक लेगीत रशियाच्या हल्ल्यांत मरण पावले. मजगतीं UN जनरल असेंब्लीन रशियेन युक्रेना वयलो हल्लो बेगोबेग फाटीं घेवचो अशी मागणी करपी ठराव भोवमतान स्विकारला. युक्रेनात शिक्षण घेवपी आनीक 2 विद्यार्थी गोंयांत पावले. तातूंत दवर्लीचे राशॉल गोम्स आनी कुठ्ठाळच्या एका भुरग्याचो आस्पाव आसा. वट्ट 5 गोंयकार विद्यार्थी युक्रेनांतल्यान सुरक्षीत गोंयांत पावले. फाटल्या कांय दिसां पासून रशियेन युक्रेना आड झूज सुरू केल्या. हातूंत जायत्या जाणांचे बळी गेले. दिसान दीस झूज अधिकूच खर जायत आसा. ताका लागून केंद्र सरकारान युक्रेनांत शिकपी भारतीय विद्यार्थ्यांक भारतांत हाडपाची मोहीम सुरू केला. ह्या मोहिमे खाला जायते भारतीय विद्यार्थी भारतांत सुरक्षीत पावल्यात. हातूंत गोंयकार विद्यार्थिनी रुपल गोसावी, राशॉल गोम्स आनी हेर 3 जाणांचो आस्पाव आसा. Hi, my name is Rachel Gomes and I'm a student of Zaporozhye State Medical University, Ukraine. So I went to Ukraine about a year back in February last year to study medicine. So I was very passionate about studying medicine and by God's grace it happened, so I traveled. And I came across this agency who texted me after I answered NEET. Then I applied, we contacted to them and through them we went. So everything was fine, everything was normal. I was very happy there. But then this year in 2022 of February, we got to know that there might be a war because there was news all around. So then everybody was thinking like what's going to happen and all. Our friends and all were telling us like be careful, what might happen there. So we were like fine, everything's normal. But then about like after the 15th of February, things were getting intense. And we got to know that Russia is planning for a war. So we decided to leave. Like we were about 7 to 8 of us in our friend circle. So we decided to leave. We went at around 10 o'clock or something in the night. We booked the ticket for the bus and we made it on the spot.
सोजालोबो रेस्टॉरंट हल्लो प्रकरणाक एक नवें मोडण आयला. आतां पुलिसांच्या गुन्या फाट्याच्या गजेंद्र सिंह आणि सुनील बोमकार हांचे सयत 19 दुबावितां आड म्हापशें न्यायालयान आरोप पत्र दाखल केला. 76 साक्षीदारांच्या साक्षी प्रमाण 500 पानांचे आरोप पत्र तयार केला. 28 डिसेंबराचे राती सुमार 80 जाणांच्या गटान हँगओव्हर तशेंच सोजालोबो हांगाच्या रेस्टॉरंटाचेर खुनशी हल्लो केल्ले. ह्या हल्ल्यांत रेस्टॉरंटाचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जालें. तशेंच कांय कर्मचारी जखमी जाल्ले. कळंगूट पुलीस स्टेशनान कारवाय हयगय केल्ल्यान हे प्रकरण उपरांत क्रायम ब्रांची कडेन दिल्ले. म्हारगायेक लागून किचनाचे बजेट सांबाळपी मध्यमवर्गीय गरिबांक आनीक एक धपको बसतलो. अमूल ब्रँडान कालच्यान 2 रुपयांची दुधाची दरवाड करपाची घोशणा केले उपरांत आतां हेर दुधांच्या दरांनी वाड जातली. 1 तारखेच्यान ही दरवाड लागू जातली. ताका लागून आतां गोवर्धन गोल्ड दुधाचे दर 48 बदला 50 रुपया प्रति लिटर वाडल्या. जाल्यार गोवर्धन फ्रेश दूध 46 वयल्यान 48 रुपया जाला. लग्नाची सोयरीक जायना म्हूण बापा वांगडा झगडे करून केल्ली मारय बडय शिरोडेच्या एका भुरग्याचेर बरीच आंगलटाक येयली. राजेशान बापूय गणेशाचेर केल्ल्या हल्ल्यांत बापायक मरण आयलें. दोगांय मदीं वादावादी जाले उपरांत लागींच आशिल्ल्या लोखणाचो वारा काडून बापायच्या तकरेन मारलो. ह्या हल्ल्यांत बापूय गणेशाक बरोच माल लागलो. रक्ताच्या लोटान तो जमनीचेर पडलो. जखमी अवस्थेंत गणेशाक मडगांवच्या हॉस्पिसियो हॉस्पिटलांत भरती केले. उपरांत ताका बांबोळेच्या गोंय वैजकी महाविद्यालयांत भरती केलो, पूण गणेश गांवकर जगपाक शकलो ना. फोंडे पुलिशेन हे प्रकरण खून म्हणून नोंदयला. ह्या प्रकरणात गुन्यांव नोंद करून दुबावीत चल्याक अटक केला. बाबूश मोन्सेरात आणि हेरा आड 2008 पणजे पुलीस स्टेशन हल्लो प्रकरणाची सुनावणी आता 7 मार्च मेरेन फुडें धुकल्ल्या. ह्या प्रकरणातले कांय आरोपी परदेशांत आसात. ताका लागून अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेरिन पॉल हांणी सुनावणी स्थगीत दवरल्या. फाटल्या 7 वर्सां सावन उच्च न्यायालयांत आडखून पडिल्ले ह्या केसीन बाबूश मोन्सेरात आणि जेनिफर मोन्सेरात मुख्य आरोपी आसात. सीबीआयन 2014 वर्सा मोन्सेरात आणि हेर 35 जाणां आड आरोपपत्र दाखल केल्ले. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाचे न्यायाधीश मनीष पितळे हांणी कारवाय रद्द करपाची अर्ज भायर मारिल्लो. तशेंच आरोप्या आड प्रथमदर्शिनी पुरावे आशिल्ल्यान खटलो चालू करून सुनवाय बेगोबेग करपाचो निर्देश दिल्लो. विद्यार्थ्यांनी शाळांच्या प्रत्यक्ष वर्गांत हाजेरी लावपा खातीर तांच्या पालकां कडल्यान संमती पत्र घेवचें न्हय. शिक्षण खात्यान राज्यांतल्या सगळ्या सहकारी आणि खाजगी शाळांक निर्देश दिल्यात. भोवतेक शाळांनी 21 फेब्रुवारी दिसा पालकां कडल्यान संमती पत्र घेवन विद्यार्थ्यांक प्रत्यक्ष वर्गात प्रवेश दिल्लो. शाळा वेवस्थापनाची विद्यार्थ्यांची जापसालदारकी घेवपाची तयारी नाशिल्ल्यान जायत्या पालकांनी हुस्को उक्तायल्लो. ते भायर 1ली ते 12वी मेरेनच्या प्रत्यक्ष वर्गाक सरकारानूच परवानगी दिल्ली. तरी आसतना शाळा वेवस्थापनांनी घेतिल्ल्या संमती पत्रा वयल्यान कांय राजकीय पक्षांनी सरकाराचेर टिका केल्ली. हाची दखल घेवन शिक्षण खात्यान प्रत्यक्ष वर्ग सुरू जाले उपरांत 9 दिसांनी शाळा वेवस्थापनान पालकां कडल्यान संमती पत्र घेवचें न्हय असो निर्देश जारी केलो. रशिया युक्रेन झूज आनीक कांय दीस सुरू उरल्यार ताचे तिसऱ्या महाझुजात रूपांतर जातले. जगातल्या जायत्या देशां खातीर रशिया हो एक म्हत्वाचो देश आसा. फक्त इंधन आनी वायू क्षेत्राचूच न्हू तर ह्या देशाचें सगळ्यात चड म्हत्व आसा. जायत्या कॉमोडिटीज आनी मिनरल्साच्या बाबतींतूय हो देश म्हत्वाचो आसा. रशियाचेर बंदी घातिल्ल्या देशां मदीं रशियन वस्तूची पुरवण आनीक उणी जातली आनी दर वाडटले. एके वटेन कोरोना महामारीन भोवतेक देशांची अर्थवेवस्था बाबत जाल्या. अशा परिस्थितीत रशिया युक्रेन झूज
जगभरात म्हारगायेचो दर आतां मेरेनचो उच्चांक गाठतलो अशें मत कांय जाणकारांनी उक्तायलां. काणकोणच्या पालोल्या वाठारात निशेध बसका जाली. ह्या बसकेत रापणकारांचो एकवट थळाव्या नुस्तेकारांनी घेतिल्लो वांटो हो पोर्ट लिमीट कायदो रद्द करचो अशी मागणी तांणी केल्या. आयज GCDMन सांगलेले की पोर्ट लिमिट्स पळय आसा जो एज पर द CZME प्लॅन आख्खो अरेबियन सी अप टू 12 नॉटिकल मायल आणि हायटाईड लाईन टू अप टू 500 मिटर्स पळय आसा. सगळे रिवर्स पळय आसा, सगळे वॉटर बॉडीज पळय आसा ती CRZ पोर्ट लिमीट म्हणून दाखयलेलो आसा. सो आमी तेन्ना ऑब्जेक्शनां घातलेलें पब्लीक हियरींग पळय जालो त्या पब्लीक हियरिंगान GCDMन क्लियरली आमकां सांगलेलें की आमी पोर्ट लिमिट्स ऑलरेडी थारयलां मिनट्स ऑफ द मिटिंगाचेर आनी हो पोर्ट लिमिट्स आमी फाटीं घेतलो म्हणून. तेका लागून जो पळय पब्लीक हियरींग पळय जो फोर्सान पळय जावपाचो आशिल्लो लोकांक एश्युरन्स मेळ्ळें म्हणून आमी पब्लीक हियरींग त्या दिसा रातचे 5 काबार जालें. आयज इतलो व्हडलो धपको आनी घात हो पळय गव्हर्मेंटान केला. हें गव्हर्मेंटूय चिंतना की गव्हर्मेंट हिंगाचो आयज ह्या फॉर दीस केअरलेसनस गोंयान 2 स्टेट जालोलो आसा. एक गोंय स्टेट आनी एक MPA म्हूण स्टेट. म्हणल्यार आयज MPAक गोंयचो कायदो लागचो ना, म्युनिसिपालिटी लागचो ना, म्युनिसिपल ज्युरिडिक्शन लागची ना, पंचायत लागची ना, ह्या TCP रूल्स लागचे ना. म्हणल्यार सरकार हो करता कितें. आयज कोस्टल एरियान मॅक्सिमम पॉप्युलेशन 60% कोस्टल एरियान रावता. मॅक्सिमम लायव्हलीहूडाचो धंदो पळय ह्या कोस्टल एरियान जाता आनी चडांत चड ट्युरिझम पळय जाता हे कोस्टल एरियान, इनलँडान जायना. सो हे सगळे लोक डिस्प्लेस जावपाचे आसा. नुस्तेकार डिस्प्लेस जावपाचे, जे वॉटर स्पोर्ट्स, जे डॉल्फीन, जे शेकवाले, जे हॉटेलां, हे सगळे काबार जावपाचे आसा. आनी हो कित्याक लागून केला, हो सागरमाला प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करपाक. आयज बेतूल सॅटेलायट पोर्ट करपाचें आसा. अशें करून आयज वेर्ना पळय आसा कोल्ड स्टोरेज यार्ड केलेलो आसा. अशें करून आख्खें कोस्ट लायन आनी रिवर लायनान तुमी कोल्ड डंप केलो जाल्यार गोंयचो उदरगत, गोंयचो लायव्हलीहूड, गोंयची इकॉनॉमी आनी गोंयची पर्यावरणां जातलें कितें. सो आमी सरकाराक वॉर्निंग दिता आनी सांगपाक सोदता की जोरी तुमी MPA फाटीं घेयना आनी पोर्ट लिमिट्स CZMPचेर भायर घालना, आमी रस्त्यार येतले. जाय जाल्यार ह्या फाटीं आमी कायदो हातीनूय घेतलो. कित्याक आयज लोकांचे पोटाचे हें आसा, स्टमक. एंड सो इफ दीस इज टेकन फ्रॉम अस वी वील नॉट हॅव एनी मोर. तो कित्याचें डिसिजन घे आनी हे जे पोर्ट लिमिट्स पळय आसा आनी MPA आसा ते फाटीं घेवचे. युक्रेनात आडकून पडिल्ल्या सगळ्या भारतीय विद्यार्थ्यांक जाता तितल्या बेगीन घेवन येयात NSUN मागणी केला. रशिया युक्रेना मदीं गैर चालू आशिल्ल्यान कितलेशेच भारतीय विद्यार्थी युक्रेनात आडकून पडल्यात. भारतीय विद्यार्थ्यांक हाडपाची मोहीम उसरा सुरू करून थोड्याच विद्यार्थ्यांक सरकारान भारतात हाडले. देखून NSUN केंद्र सरकाराचो निशेध केला. Today, NSUI Goa are agitating against this incompetence and indifference Modi government over the delay in evacuation of Indian students from Ukraine. तुमकां खबर आसतलें जवळ 8 दीस जाले अजून आमचे इंडियेचे स्टुडंट्स थंयच सापडला. आमचे गोंयचे कितलेशे स्टुडंट्स अजून थंय आहा. दे ट्रायंग टू कॉन्टॅक्ट एम्बेसी पूण एम्बेसीचो थंय कॉन्टॅक्ट जायना. एम्बेसी तेंचो फोन कॉल आहा ते उखलना, तांचो फोन डिस्कनेक्ट करता. देर इज नो असिस्टन्स फ्रॉम एम्बेसी. खुबशे स्टुडंट्स हॉस्टेलान अजून लिपून बसलेले आहा आनी एम्बेसी म्हणटा तांकां यू ऑल कम टू द वेस्ट युक्रेन टू द बॉर्डर्स. भुरगे ईस्ट युक्रेनान आहा, भुरगे इन द कॅपिटल सिटी ऑफ क्यू थंय आसा आनी तांकां ऑन देयर ओन दे आर कॉलिंग देम टू द बॉर्डर्स. इट इज व्हेरी रिस्की फॉर अ स्टुडंट टू कम टू गो ऑन देयर ओन टू द बॉर्डर्स. आनी ह्या सिच्युएशनान विदाउट एनी असिस्टंट
भुरगे थंय सांपडलेले आहा. सो आमचो डिमांड आसा फ्रॉम दीस इनसेन्सिटीव गव्हर्मेंट टू प्लीज evacuate these students as soon as possible. Elected government, it's a duty of elected government to do this job. आतां कितें चल्लेलें की PR स्टंट चल्लेलो थोडे स्टुडंट्सांक हाडटा ते आनी व्हडले PR स्टंट करता. देर आर ऑलमोस्ट 20,000 स्टुडंट्स इन इंडिया इन युक्रेन. MIBB हायस्कुलाची भुरगीं ज्या जाग्यार उबी आसता थंय एक शेड घातलेली ना, त्या जाग्यार एक शेड घालची अशी त्या भुरग्यांनी मागणी केला. थंय एक फाटींच अपघात जालो. म्हजें नांव सूरज गरड. म्हजी चली MIBK हायस्कुलान शिकता, 8th आसा. तसोच हांव MIBKचो PTA वायस चेअरमॅन आसा. तुमकां सांगूंक दिसता, तुमी पळयतले आसतले हांगासर कितलींशींच भुरगीं उबीं आसा कितें जी बशीक रावल्ली आसा. खुबश्या पयसल्या येता आनी हांगा एक लायनीन उबीं आसा भुरगीं. तुमी फाटल्या दिसांनी पळयतले आसतले कितें हांगासर एक भरधाव ट्रक आयलो आनी डायरेक्टली हॉटेलान घुसलो. ती जर हे सायडीन येयली जर भुरग्यांक हांगा रिस्क फॅक्टर आसा. कारण आमी पंचायती कडेन खूब फावटी मागलेलें आसा, PTAच्यान मागलेलें आसा आनी खूब हांगा सोशल एक्टिविटीजानूय मागलेलें आसा कित्याक हांगा एक बस स्टॉप जावचो म्हणून. पूण आनी PWD कडेन मागलेलें आसा आनी PWD आनी पंचायत मेळून हांगासर आमकां एक बस स्टॉप बांदून दिवचो ही सामकी अत्यंत काळाची गरज आसा. तुमी फाटल्या दिसांनी पळयलें आसतलें की हांगा भुरग्यांक वयरसून सकयल येवपाक फुटपाथ जाय आसली. ती फुटपाथ आतां 80% जाल्ली आसा, एक 10-20% उरलेली आसा. पूण ताका लागून हांव सरकारा कडेन मागता की हांगा एक बरो बस स्टॉप जावचो की जी भुरगीं इश्कोलाच्यान सुटल्यान जर वेवस्थीत रावतली आनी वेवस्थीत ती गाडयेर वयतली. कारण ही नॅशनल हायवे जाल्ल्या कारणान गाडयो इतले फास्ट येता आनी स्लोप असल्या कारणान देंवती असल्या कारणान गाडयो फास्ट येता आनी कितें जायत तें सांगपाक जायना. ताका लागून हांगा अत्यंत काळाची गरज आसा. आमी खूब जाणांनी असो प्रयत्न केल्लो आसा की आमी हांगासर खंयच्यो बऱ्यो फॅक्टरी आसा तांकां एप्रोच जाल्ले आसा आनी तेंच्यांनी जर जागो क्लियर करून दिता जाल्यार हांगासर बस स्टॉप आमी बांदून दिवपाची तयारी दवरली. पूण इतलीच तयारी जाय, पंचायत आनी PWD मेळून हांगा बस स्टॉपाची हें आसपा जाय जेणे करून पालक आसा पळय ते वेवस्थीतपणे आपल्या भुरग्याचे भुरगीं वेवस्थीत घरा पावतली अशें हें धरतलें. कारण ही देंवती असल्या कारणान भुरगीं एकीच कडेन रावता, एक 150-200 भुरगीं हांगा रावतात, ते सायडीन रावता हे सायडीन रावता, दोनी सायडीन रावता. ताका लागून सरकारा कडेन आनी तशें ग्रामपंचायती वाल्या कडेन सगळ्या कडेन मागता तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी हांव बेगीनच्या बेगीन बस स्टॉप जावचो असो प्रयत्न करचो. फाटले कांय दीस पेडणेच्यान एक वस्तू गायब जावपाक लागल्याचें दिश्टी पडलें. पयलीं म्हणल्यार थळावो आमदार अचकीत पेडणेच्यान मडगांवां वचून वेंचणूक लडयता. ते उपरांत ताणें पेडण्या उबारिल्लो 1 कोटी रुपयांचो संडास आतां मोरजे पावलो. पेडणेच्यान हो संडास अचकीत गायब जाल्ल्यान मोठो बोवाळ जालो. पेडणेच्यान गायब जाल्लो हो संडास गेलो तरी खंय असो प्रश्न पेडणेच्या थळाव्या लोकांक पडलो. मडगांवांत भोवमजली पार्किंग प्रकल्पा प्रमाण मडगांवच्या अत्याधुनीक बस स्टँडाचें काम बुनयादीचो फातर घातल्या उपरांत 11 वर्सांनी लेगीत सुरू जावंक ना. अल्ट्रा मॉडर्न ट्रान्सपोर्ट हबचो हो बुनयादी फातर 2011 आदले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हांणी घातिल्लो. ह्या प्रकल्पा खाला सुमार 16 एकर जाग्यात आधुनीक बस स्टँड, एक ल्हानसो मॉल, हॉटेल ब्लॉक, वेवसाय जागे खातीर कॉर्पोरेटर ब्लॉक आनी पार्किंग सुविधा आनी हाचे शिवाय हेर सुविधांचो आस्पाव आशिल्लो. पूण मडगांवच्या बस स्टँडाची अवतिकाय पळयत जाल्यार ताचें सुदारण बेगीत जातलें अशें दिसना. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट. आमी सध्या मडगांव बस स्टँडाचेर आसात आनी हाची परिस्थिती एकदम बिकट आसा. जसो सोडो नव्या सरकारची वाट पळयतात तसोच हो बस स्टँडूय नव्या सरकारची वाट पळयता. 2011 जेन्ना दिगंबर कामतीचें सरकार आशिल्लें तेन्ना हांगा एक पार्टी बसयल्ली पूण हाचो कांय सुदारणा जाली ना. ताजे नंतर ह्या बस स्टँडा वयल्यान खुबशें उदक व्हांवून गेलें. आतां तर हाची परिस्थिती दिसान दीस बिकट जायत आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव मडगांवच्यान गोवा कडेकार. लीज क्षेत्रा भायर पडिल्ल्यान लोखंड खजिनाच्या खणीचे डंप काडून उडोवपाक राज्य सरकाराक कळाव केल्ल्यान केंद्रीय पर्यावरण वन हवामान बदल मंत्रालयान हे बाबतींतले तपशील सरकारा कडेन मागल्यात. धारबांदोडेच्या एका रानात 40 वर्सां परस चड दवरिल्ले डंप काडपाक लेगीत अपयश आयलां अशें REC च्या बसके मजगतीं तांकां लक्षात आयलें.
पर्यावरण रक्षकांनी हाचे विशीं सरकाराक प्रश्न केले. पळयात पर्यावरण तज्ञ रमेश गांवस हांणी ह्या विशीं दिल्ली म्हायती. मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंटान फॉरेस्टांतले रिजेक्शन डंप किंवा ओर जो आसा ती व्हरपाची परवानगी 2007 दिली अशें बातमी वाचली. 2007 त्याच्या नंतर परत ती रिवायज केली, 2016 दिली. पहिली गोष्ट म्हणजे कितें, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जी आसा ही अशी परवानगी दिवंक शकता काय कितें? कारण कायदो असो आसा, मिनरल कन्जर्वेशन डेव्हलपमेंट एक्ट 2017 चो कायदो, रूल नियम जो आसा तो 32 एक अच्या अंतर्गत मायनिंग लिजांतले जे कितें आसा ते सगळे मायनिंग लिजानच दवरचे पडटा आणि त्याच्या भायर व्हरपाक जायना आणि तो अप्रूव करून घेवचो पडटा इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्सा कडल्यान. आता मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लायमेट चेंजान जी परवानगी दिली त्याच्या खातीर प्रायर इन्क्वायरी इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स कडेन केल्ली किंवा इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्सान अशा प्रकारचे फॉरेस्टान डंप केला आणि ते 40 वर्सां उरला त्याच्या बद्दल तेचेर कितें कारवाई केली, हो मुळात प्रश्न आसा. आणि दुसरं महत्त्वाचें म्हणजे मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्टान 40 वर्सां ज्या वेळार जंगलान आसा त्या वेळार थंयसरली कितली इकोसिस्टम पावस 40 वर्सां त्या ओरीन खाल्लो, तो रिजेक्शनान खाल्लो जे कितें आसा ते, आणि ते सगळे व्हांवून जंगलान भितर पावले. कितली एरिया त्या डंपान डिस्ट्रॉय केली, तितली इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय केली, कितलो इफेक्ट तो बायोडायवर्सिटीचेर हाडलो. त्याच्यामुळे इम्पॅक्ट असेसमेंट न करताच 2007 ताका परवानगी दिवप म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जे आसा ना तेंच्यांनी खूब मोठो घपलो केल्लो आसा, स्कॅम केल्ले आसा अशें सिद्ध जाता. वास्तवीक 2016 परत ताका रिवायज करून दिवप म्हणजे फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट 1980 त्याचे प्युअर व्हायोलेशन, स्पष्टपणे व्हायोलेशन जाल्लें आसा आणि अशा प्रकारचे व्हायोलेशन मिनिस्ट्रीज करता. त्याच्यानंतर त्यांच्यानी परत त्याच्यासोबत आपली काही कारणां सांगली कित्याक आमी ते करूंक शकले ना. 2007 दिल्यानंतर 2016 पर्यंत तांकां 5 वर्सां गावतात. 5 वर्सांनी ते क्लियर करूंक शकना डंप आसतलो कोणूय. तिसरी गजाल अशी की ते त्याच्यानंतर मागीर ते कारणां दितात की आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेन दर कमी आसलो, त्याच्यानंतर मागीर ते कारणां दितात की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर केली आनी सगळे मायनिंगचेर बॅन हाडलो. सांतिनेज गोमंतकाच्या कार्यालया भायर ट्राफीक पुलिसेन काल बऱ्याच दुचाकी चालकांक फायन घातली. हो रस्तो खरो म्हटल्यार वन वे, पूण लोक मात कसलेच भंय बाळगिनासतना ह्या रस्त्या वयल्यान यो वच करतात. देखून हांगा सदांच ट्रॅफिक जाम जाता. हांगा आशिल्ल्या दुकानांनी सामान पावोवपाक व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो आयिल्ल्यान लेगीत ह्या रस्त्यार सदांच ट्रॅफिक जाम जाता. पळयात गोमंतक टीव्हीन केल्लो हो खासा रिपोर्ट. तर आमच्या गोमंतकाच्या ऑफिसा कडेच आयज पुलीस येवन रावल्ले आसा आणि पुलिसांनी लोकांक दंड म्हणटा तसो दिल्लो आसा आणि अशेंच प्रत्येक कडेन लोक जे नो एंट्री आसा थंयसर रूल मोडून एंट्री करतात. तेंच्यांनी लोकांनी बेगिनाच बेगीन बंद करचें आणि थंयसून एंट्री आसा थंयसूनच लोकांनी गाडयो व्हरच्यो. तेजे कारणान ट्रॅफिकूय जावचें ना, लोकांक त्रासूय जावचो ना. गोमंतका खातीर वर्षा आशिल्ली. कोरोनाचे प्रमाण उणें जाल्ल्यान आतां दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 2% परस सकयल आयलां. मंगळार आनी बुधवारच्या 24 वरांत वट्ट 16 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाली. ह्याच काळात 3 दुयेंतींक मरण आयलें. फाटल्या 24 वरांत 41 जाणांनी कोरोनाचेर मात केल्या. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.35% पावलां. ताका लागून मातशी थकाय मेळ्ळा. आतां मेरेन गोंयांत कोरोनाचे 2,45,056 दुयेंती मेळ्ळे, जाल्यार 2,41,022 दुयेंती बरे जाले. सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो देंवीन तो आतां 209 पावला. आतां मेरेन 1,89,958 दुयेंती घरा आयसोलेशनान रावले, जाल्यार 31,415 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले. फेब्रुवारी म्हयन्यात उत्तर दिशेकडल्यान वारे व्हांवताले, ताका लागून शी पडटाली. सध्या तापमान 30 ते 32 अंशां मदीं घुस्मटलां. आतां अस्तंत दिशेकडल्यान व्हांवपी वाऱ्याक लागून गोंयांतल्या तापमानात आनीक 2 अंशांनी वाड जातली. मजगतीं बंगाल खारजाच्या दक्षिण वाठारांत उण्या दबाचो पट्टो तयार जाला.
ह्या पट्ट्याक लागून राज्यात दमट हवामान जावपाची शक्यता आसा अशी माहिती विभागाचे वैज्ञानीक राहुल एम हाणें दिल्या. तशेंच नुस्तेमारांनी नुस्तेमारी खातीर खोल दर्यांत वचचें न्हू अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिला. तापमान वाड तशेंच दमट हवामानाक लागून गरमीचें प्रमाण आनीक वाडटलें. ऑलिव्ह रिडली कासवांची 2 मार्चाक सकाळी 6 वरांचेर 67 पिलां तांतयांतल्यान भायर सरली. रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कासवांच्या पिलांक रातच्या 7:30 वरांचेर दर्यांत सोडली. तांकां पळोवपाक पर्यटकांची खूब गर्दी आशिल्ली. चडशे लोक आपल्या फॅमिलीक घेवन ऑलिव्ह रिडली कासवांच्या पिलांक दर्यांत सोडटा ते पळोवपाक येयल्ले. This is a group of all our doctors from Indian Medical Association Barde. We have come here to see this beautiful event and experience this with the children on the turtle hatchlings which happen every year on the beach of Morjim, and we want to really experience it. Being so many years in Goa, I have not experienced it myself, but then when I got the news about it, there is no turning back. All of us have come from work because we really want to witness this beautiful event. मोरजे दर्यावेळेर कासवाच्या घोटेरांतल्यान ही बुधवारा 60 पिलां भायर सरली. रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या पिलांक अभ्यास केंद्रांत व्हरून दवरले. आजून मेरेन ह्या पिलांक दर्यांत सोडूंक नासले, पूण काल ह्या पिलांक दर्यांत सोडले ते तुमी आत्तां पळयले. माझे नाव राजन हळदणकर. हांव 23 वर्सां जालीं काम करता. हे सेकंड नेस्ट आयज हेच जाल्ले, स्टार्ट जाल्ले अंदाज 6च्या सकाळी सावन ते 7 मेरेन स्टॉप जाली. तो पर्यंत ही 67 आतां ऑलरेडी येयल्ली आसा हॅचलिंग्स. तांकां ही आतां हॅचलिंग्स सकाळी 7 लास्ट एंड पर्यंत येयल्ली. ती 67 आसात टोटल, आनी तांकां आतां रिलीज करपाक ऑफिशियली आमकां ऑर्डर येयल्या की सांजची 6 मेरेन करतले म्हणून. तशें आमकां तांकां दवरपाची पडली. कोण येतले ऑफिसर बी काय आयडिया? ऑफिसर कोण येतले ते म्हाका कांय खबर ना. राती फॉरेस्ट गार्ड आशिल्लो हांगा, तो सकाळी 7 हांगासून गेला. ताका हांवें विचारलेलें की बाबा आतां कितें करूया हांचे, तांकां ताबडतोब रिलीज करपाक जाय न्ही येता ते टायमार. पूण तेणी सांगलें की आपल्याक ऑर्डर आसा की दवरपाक जाय, कोण तरी ऑफिसर कोण तरी येतले तेन्ना 6 पर्यंत तांकां मागीर रिलीज करपाची अशें तो म्हाका सांगून गेला. आमी तेमवाडा मोरजी ह्या दर्या देगेर आसात आणि ह्या दर्या वाठारांत फाटल्या 2000 सावन दर्यांतली जी सागरी कासव येता त्या कासवाची संवर्धन मोहीम यशस्वीपणान राबयली जाताच. आतां मेरेन 16,000 पिल्लां समुद्रांत सोडपाक वन खात्याक यश आयिल्लें आसा. आतांच आयज हांगासर 6 वरांचेर सागरी कासवान जी फाटल्या 50 दिसां पयलीं अंडी घातलेली तातूंत 60 अंड्यांतल्यान पिलां आयज भायर सरल्यात आनी ही पिलां थेट त्याच वेळार सोडपाची गरज आशिल्ली. पूण काही अधिकारी हांगासर येवपाचे आनी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ही पिल्लां समुद्रात सोडपाची आसा. फोंड्याच्या रामनाथी गांवांतल्या रामनाथ देवाची जात्रा साबार धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींनी साजरी जाली. रामनाथ देवाक रथांत बसोवन रथ नाचयतना भावीक उमेदीन जाले. जात्रे निमतान भाविकांनी आरती, तीर्थप्रसाद, महाप्रसाद, भजन, पालखेची मिरवणूक, नाटक, पावणेचो आनी सवाशीण बायलांनी श्रीची होटी भरपाचो लाभ घेतलो.
काणकोणच्या मल्लिकार्जुन देवाचो फामाद पालखी उत्सव बुधवारा व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या उत्सवात हजारांनी भाविकांनी वांटो घेतिल्लो. ढोल ताशांच्या गजरान वाजयत गाजयत ही पालखी मिरवणूक काडली. फातोडेचेर सुमार 5 सुमार देवाची पालखी देवळांतल्यान भायर काडली. उपरांत पारंपारीक वाटेन ही पालखी राजबाग दर्यावेळेचेर व्हेली. मजगती खालवडे, मस्तिमळ, राजबाग हांगासरल्या भाविकांनी देवांची ओवाळणी केली. त्या उपरांत देवाक दर्याक व्हरून न्हावपाक घातले. हांव सेक्रेटरी श्री मल्लिकार्जुन देव अर्धवट सिंहासनाधीश्वर काणकोण. तर शिवरात्रेच्या दुसऱ्या दिसा आमगे मल्लिकार्जुन देवाची पालखी समुद्र स्थाना खातीर भायर सरता. जवळ जवळ सकाळची 5 भायर सरता. 7:30 सुमार ती एक 5 किलोमिटरचें अंतर ताका कवरअप करपाक 2 ते 2.5 तास लागतात. तेजे नंतर ती हिंगा समुद्र स्नाना नंतर देवाची भेट घेवपाक परती एक 3 तास रावता आनी ती जातरेन ती परत मल्लिकार्जुन देवळा कडेन वता. ही परंपरा जी आसा ती ओल्ड देवूळ आनी स्वयंभू देवूळ असल्या कारणान हजारो वर्सांची ही परंपरा चलत येयली तेन्ना आसा. ती केन्नाच्यान नुकती सांगूंक जायना. पण जर पळोवपाक गेले जायत थोडोसो हेजे प्रमाणे आमी 5 वर्स म्हणटा, पण ती हजारो वर्सांची काळा 5 वर्स इतल्या खातीर की ती लिखीत स्वरुपांत तेजे कांय डॉक्युमेंट मेळटा. आनी हजारो हजारांनी सुद्दां हिंगा भावीक येता, देवाची भेट घेता. ते नंतर परत ते देवळा कडेन वयतात आनी आपल्याले मुखाले कार्यक्रम. फाटले कांय दीस रशिया आनी युक्रेना मदीं गॅर चालू आसा. रशियाच्या हल्ल्यांत युक्रेनाचे बरेच लुकसाण जाले. युक्रेनाचेर रशियेन केल्ले आक्रमक रशियेच्या खेळगड्यांक मारक पडटले. फुटबॉल, हॉकी, बुद्धीबळ, कराटे, जुडो, फॉर्म्युला 1 रेस आनी हॉकी अशा सारक्या हेर संवसारांतले खंयचेय खेळ आसूं ह्या सर्तींत तांकां भाग घेवपाक मेळचो ना. तशेंच रशियेंत खंयची वर्ल्ड कप सर्त जावची ना. बेलारूस देशाकूय हो नेम लागू जातलो. जगातल्या 3 अब्जा परस चड लोकांक हवामान बदलाचो फटको बसपाचो आसा. कार्बन उत्सर्जन उणें जालें ना जाल्यार ताचे गंभीर परिणाम जातले अशें इंटर गव्हर्नमेंट पॅनल ऑन क्लायमेट चेंजच्या अहवालांत नमूद केला. तशेंच तापमान वाडीचो कृशी उत्पन्नात उणाव जातलो. त्याच प्रमाण हुंवाराचो धोको वाडटलो अशें अहवालांत म्हटलां. 2050 मेरेन दर्यादेगेंचेर रावपी सुमार 1 अब्जा परस चड लोकांक हुंवाराचो धोको आशिल्ल्याचें ह्या अहवालांत नमूद केलां. सध्या जगभरात मोठ्या प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन जायत आसा. हाचो फटको सगळ्या क्षेत्रात सोंसचो पडटलो. दर वर्सा 2 मार्चाक श्री वसंत विद्यालय शिवोली स्थापणूक दीस मनयता. ह्या दिसा निमतान प्रभात फेरी आयोजीत करता. अंदू विद्यार्थ्यां खातीर आनी शिक्षकां खातीर 5 किलोमीटर मॅरेथॉन रेस आयोजीत केला. ह्या रेसीक भुरग्यांचोय बरो प्रतिसाद मेळ्ळो अशें शाळेचो मुख्याध्यापक सुरज चोडणकरान सांगलां. कोरोना काळात भुरग्यांची भलायकी बरी आसप चड गरजेची ह्या हेतान हे मॅरेथॉन रेसीचें आयोजन केलां अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. नमस्कार. आज स्थापना दिवस सरस्वती विद्यालयाचो म्हणजे आमची मॅनेजमेंट आहा त्यांचो. त्या निमित्तान कितलीशींच वर्सां जालीं आमी सकाळी फुडें 2 मार्चाक प्रभात फेरी काडटाले. पण आतां ह्या कोवीड काळान एक लक्षांत येयलें की भुरग्यांची हेल्थ आनी सगळ्यांची हेल्थ मातशी कमी जाल्या. त्या निमित्तान पोरुच्यान आमी एक सुरू केला, नवो उपक्रम सुरू केला की 2 मार्चाक आमी रन फॉर फिटनेस पोरू आमी धांवले आनी ओनूय आमी एक मॅरेथॉन केलो. ओन आमी 5 किलोमिटराचे डिस्टन्स कवर अप केल्ले आसा. सगळ्या भुरग्यांक घेवन चडशे सगळे टिचर्स आनी खास करून 7वी, 8वी, 9वी, 10वीच्या भुरग्यांक घेवन आमी मॅरेथॉन केल्ली आसा. म्हाकाय खूब उमेद जाता. हांवें पूर्ण कंप्लीट केल्ली आसा आनी पूर्ण आतां धांवनूच कंप्लीट केल्लेलें आसा. कारण ही एनर्जी आसूंक जाय, फिटनेस आसूंक जाय. फिटनेस नाल्यार सगळें
काबार जातले, कारण कोविड हो इट इज बेस्ड ऑन हेल्थ. सो वी आर फोकसिंग मोर ऑन हेल्थ अंडर द बॅनर फिट इंडिया. आनी फिट इंडियाचो हो एक उपक्रम आमी केल्लो आसा, मॉर्निंग मॅरेथॉन फॉर द चिल्ड्रन अँड द टिचर्स टू रिमेन फिट अँड फायन. थँक्यू व्हेरी मच. मंगळारा गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांत महाशिवरात्र व्हडा उमेदीन मनयली. ह्या निमतान मोरजे वाठारांतल्या महादेवाच्या देवळा श्रीमान योगी मंडळा अंतर्गत पेडण्या वाठारांतल्या भुरग्यां खातीर अभंग गायन सर्त आयोजीत केल्ली. ह्या सर्तींत माणकुली भुरगीं वांटेकार जाल्लीं. माणकुल्या भुरग्यांनी उत्कृश्ट पद्दतीन आपापले अभंग गायन करून आपली कला सादर केली. साहित्य कार्यक्रम, कवी संमेलन असे अनेक तऱ्हेचे उपक्रम इथे राबवले आणि या मंडळाने त्या गावातील कलाकारांना चांगल्या प्रकारचे प्रोत्साहन दिले. आमच्या मोदीचे गावचे तसे एक सुपुत्र महादेव शेगावकर, त्याला सुद्धा आम्ही इथे एक संधी दिली होती की आम्ही संगीत क्लास ज्यावेळी केली होती, त्या संगीत क्लासचे ते शिक्षक पण इथे होते आणि त्यावेळी सुद्धा त्या महादेव पेडणेकरने इथूनच त्यांना एक प्रेरणा मिळाली आणि ते आज मुंबईसारख्या शहरामध्ये ते नामांकन झालेलं आहे. तर आज रसिका प्रेक्षक आता एक विनंती करतो. आता सुद्धा सांगितलं होतं की आमच्या गोव्याची एक सुकन्या लता दिदी त्यांचं आलेख निधन झालेलं आहे आणि त्यांच्या आत्म्यात श्री शंभू महादेवाकडे आम्ही विनंती प्रार्थना करतो की त्यांच्या आत्म्यात तिला शांती लाभो. या उद्देशाने आज आम्ही सर्वांनी एक वेळ उभा राहून स्तब्धता पाहून त्यांना श्रद्धांजली होऊया. कला अकादमी गोंय आणि पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपूर हांच्या जोडपावलान आयोजीत देशांतल्या नामनेच्या नाच महोत्सवामदी आस्पाव आशिल्लो नुपूर हो शास्त्रीय नाच महोत्सव अंदू तारीख 4-5-6 मार्च 2022 ह्या काळात माड्डोळच्या श्री म्हाळसा संस्थानाच्या सौजन्यान म्हाळसा देवळाच्या आंगणात सांजेच्या 7 वरांचेर जातलो. हातूंत राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय नामना फावो जाल्ले नाच कलाकार तशेंच गोंयचे कलाकार वांटो घेतले. अंदूचो हो 27वा महोत्सव आशिल्ल्यान भरतनाट्यम, कथक, मोहिनी अट्टम, ओडिसा ह्या विंगड शास्त्रीय कलाकारांची अदाकारी गोंयच्या रसिकांक पळोवपाक मेळटली. पणजे बाजारांत तोतापुरी आंबे आतां मेळपाक लागला. तोतापुरी आंब्याची दर 200 रुपया किलो आसा. फाटल्या 2 सप्तकां सावन भाजयेची दर समाधानकारक जाल्ली. मंगळारा महाशिवरात्री निमतान भाजी आनी फळां घेवपाक लोकांची खूब गर्दी आसली. कोरोना काळात गिरायक बाजारांत वचपाचे टाळटाले. आतां कोरोना कमी जाल्ल्या कारणान बाजारांत परत एकदा गर्दी दिसपाक लागल्या. तापमान वाडिल्ल्यान मोसंबी, द्राक्षां, काणगांक बाजारांत फळांच्या गिरायकांक आतां चड गर्दी जावपाची शक्यता आसा. मार्चेचे 10 तारखेक विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जातलो. ह्या फाटभुंयेचेर गोमंतक दिसाळे आनी गोमंतक टीव्हीन मतदारां खातीर कौन बनेगा आमदार हे खासा सर्तीचें आयोजन केलां. वेंचून येवपी आमदारांचो अचूक अदमास सांगपी मतदारांक 1 लाख रुपयांच्यो घरांत उपयोगाक येवपी 50,000 रुपयांच्यो इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आनी 25,000 रुपयांच्यो इलेक्ट्रॉनिक वस्तू अशे उत्तेजनार्थ बक्षिसां आसतलीं. ह्या सर्तीची जायरात तुमकां गोमंतक दिसाळ्यान मेळटली. 30 प्रवेशिका तुमी जपून टीक मार्क करून नांव पत्तो घालून फोन नंबर बरोवन ह्यो प्रवेशिका 7 मार्च मेरेन गोमंतकाच्या पणजे किंवा मडगांव किंवा फोंड्याच्या कचेरींनी हाडून दिवच्यो पडटल्यो. तर तुम्ही पळयल्यो दनपारच्यो मुखेल खबरो. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबऱ्यांक. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.